नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. संवसारीक होमिओपॅथी दिसाच्या निमतान आयज सांखळेंतल्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सभाघरात एका खाशा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोवा होमिओपॅथीक कावन्सील, कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज शिरोडा आनी सांखळेची साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ले ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच्या काळात वाडट्या आशिल्ल्या भलायकेच्यो समस्या आनी प्रस्न हे खातीर हुस्को उक्तायलो. समस्या आडावपा खातीर जागृतायेची गरज आसा. खासा करून खेडेगांवांनी अदीक जागृतायेचे उपक्रम चालीक लावंक जाय अशें तांणी म्हळें. होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी विद्यार्थी हांणी हे खातीर फुडार घेवचो अशेंय तांणी सुचयलें. केंद्र आनी राज्य सरकार आयुर्वेद आनी हेर पारंपारीक उपचार पद्दतीक उर्बा दिवपा खातीर सदांच यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. सगळे जाण तुमी जो फंक्शन सेलिब्रेट करता ताच्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे पयल्याच पयली खूब खूब अभिनंदन. आमी म्हणटा दीस इज एन होमिओपॅथीक हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयुश सिस्टमीची एक मेडिकल सिस्टम आसा भितर आयुर्वेदा, सिद्धा, युनानी एंड होमिओपॅथीक. डे बाय डे 2014च्या उपरांत ही पुराय आयुश सिस्टम आमच्या देशात ग्रो जायत आसा. आनी कित्याक शक्य जालें? इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. तांच्यांनी सेंट्रलाक सेपरेटली आयुश मिनिस्ट्री जेन्ना फॉर्म केली त्याच्या वेळारच्यानूच आयुश डिपार्टमेंट हे डिफरंटली ग्रो जावपाक लागलें. अदरवायज आमकां एट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलाचेर पळयता आसतनाच इट इज एन अल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स म्हणून पळयताले. नाव इट इज नॉट अ अल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज एन होलिस्टीक एंड इंटिग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन म्हणून हाच्या कडेन पळयलें वता. आनी दीस इज एन होलिस्टीक एप्रोच टुवर्ड्स द हेल्थ केअर. गोंयची खासा वळख आशिल्ल्या काजू उद्देगाक नवी दिका दिवपा खातीर तशेंच थळाव्या काजू उत्पादकांक बळगें दिवपा हेतान राज्य सरकार कटिबद्ध आसा अशी गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल कांपालार आयोजीत केल्ल्या काजू फेस्ट 2024च्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना दिली. आतां गोंयचो काजू हो फक्त राज्याचे दायज उरूंक ना जाल्यार एक संवसारीक ब्रँड म्हूण नामना पावला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचो वांटो म्हूण गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय अभियान चालीक लायला. ह्या खाला काजू उत्पादनांक नेट मेळचो म्हूण काजू बोर्डाची स्थापणूक करपाचो सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. काजू उत्पादकांक दर किला फाटल्यान 20 रुपया परस अदीक सबसिडी दिवपाचो यत्न सरकार करता अशें तांणी म्हळें. सबसिडी दिवची म्हणजे मोर दॅन 20 रुपीज आमी बी काजूक सबसिडी दिवपाक लागलेले आसा किंवा तांकां इक्वल प्रायस मेळचो. बट ताच्या खातीर सरकारान घेतिल्ल्यो नव्यो इनिशिएटिव्ह आमी पळयता की गोवन ब्रँड कॅज्यू होच विकचो. गोंयच्या काजूक एक वेगळी टेस्ट आसा आनी म्हणून तर गोंयचो काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर, ऑर्गेनीक काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर आमी मेळोन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसत किंवा गोंयांत आसलेले काजू कारखाने आसत किंवा आमचे FDA डिपार्टमेंट आसत किंवा आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आसत, हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आणि एक्चुअली खऱ्या अर्थात हांव सगळ्यांक आव्हान करता, हांगासर कॅश्यू फॅक्टरी पासून ते काजू ट्रेडर्स पासून ते काजू विकपी स्मॉल शॉप्स आसतले, तांच्यांनी ब्रँडेड काजू, गोंयचो काजू जो आसा होच तांच्यांनी मुखार हाडचो आणि बाकीचो आसत जाल्यार ताज्या ब्रँडाचो तांच्यांनी चलोवचो. काजू महोत्सवाच्या ह्या उक्तावण सुवाळ्यात माचयेर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार डॉ. देवया राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयचो काजू म्हळ्यार बियो आनी फेणी हाचोच विचार जाता. मात काजूच्या मुट्ट्याचो वापर करून जायते पौश्टीक आनी चवदार पदार्थ करप शक्य आसा अशें ICARचे निवृत्त प्रधान वैज्ञानीक A. देसाय हांणी सांगलें. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या काजू महोत्सवात तांणी वेगवेगळ्या पदार्थांची म्हायती दिली. फाटल्या 25 वर्सां सावन देसाय हे काजू फळाच्या प्रक्रिया उद्योगाच्यो संधी ह्या विशयाचेर संशोधन करतात. Being used for making penny, it can also be used for non-alcoholic products, so that it can be utilized by other states also and here also for diversified product making. So like that we standardized technology called cashew apple crunch, which is for which the basic raw material is cashew apple, and the cashew apples are steeped in the
to osmosis steeped in sugar solution for a period of time, then they are dehydrated, and without any addition of the preservative, chemical preservative, very nutritious, very useful product like ketchup crunch can be made. So technology is standardized, and Goa Biodiversity has already taken it up for promoting and popularizing it among the self-help groups. फाटले 2 दीस गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनाच्या विभाग 7 परिशदेचो काल सांजे समारोप जालो. गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्या 3 राज्यांतले विधानसभा पिठासीन अधिकारी आणि संबंधित घटक ह्या परिशदेत वांटेकार जाल्ले. परिशदेच्या समारोपा उपरांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी म्हायती दिली. संसद आणि राज्य विधानसभा हांचे मदीं समन्वय आणि सहकार्य वाडोवपा हेतान दोनूय व्यासपीठांक डिजिटल माध्यमांतल्यान जोडपाचो यत्न ह्या मुखार जातलो आणि ते खातीर आर्विल्ले तंत्रगिन्यान वापरतले अशें बिर्ला हांणी सांगलें. सीपीए जो समय समय पर देश और सीपीए के अंदर जो कॉमनवेल्थ देश हैं, जिसमें करीबन 180 राज्यों की विधानसभा और संसद आती है, वहाँ समय समय पर संसदीय चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अनुभव, नवाचार और किस तरीके से संसदीय संस्थाओं को हम अधिक प्रभावी बनाकर शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकते हैं, कैसे हम हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपनी विधानसभा और संसदों के अंदर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर संसदीय जनता की भागीदारी को बढ़ाए और संसद और विधानसभा की पहुंच जनता तक पहुंचे. आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या कठुआ हांगा भाजपाच्या जनसभेक संबोधीत केलें. बंगाल परिवर्तना खातीर तयार आसा. भाजपा बंगालाक उदरगतीच्या नव्या तेंगशेर व्हरतले अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. बंगालात टीएमसीच्या आशिल्ल्या भयाचेर जैत मेळोवपाची ही वेंचणूक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी. साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है. ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है. टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है. आयज देश महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले हांची 200वी जयंती मनयता. हे वेळार नवी दिल्लींतल्या संसद भवनात तांकां आर्गां ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी महात्मा फुले हांकां पुष्पांजली ओंपून नमन केलें. महाराष्ट्रांतल्या सातारा हांगा जल्मल्ले महात्मा ज्योतिराव फुले हांणी सामाजीक समानताय आनी न्याय स्थापणुके खातीर उल्लेखनीय योगदान दिलें. महात्मा फुले हांणी तांची घरकान्न सावित्रीबाई फुले हांचे वांगडा मेळून महिला शिक्षण आनी सबळीकरणाच्या मळार इतिहासीक पावंडो रचलो, जाका लागून भारतीय समाजान व्यापक बदल घडलो. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया वरवीं महात्मा ज्योतिराव फुले हांकां आर्गां ओंपलीं. महात्मा फुले हांचे विचार समाजाच्या विकासाच्या मार्गाचेर आमचें मार्गदर्शन करता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत एक्स हँडला वरवीं महात्मा ज्योतिबा फुले हांकां श्रद्धांजली दिली. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.